वाजयतात ती तरणाटी चेडवां. They are the role models for the youth of Goa. जे saxophone वाजयता Miss Jesslyn Rodriguez trumpet, Miss Fabiola Fernandez on drums and Miss Stacy DeCruz bass guitar. जशें एक फूल फुलपाक ताका उदकाची आनी बरी मातयेची गरज, तशेंच ताका ताच्या गुरूची. ताका मोठ्या ताळयो वाजोवन. Congratulations, all of you. I am so proud of you. आनी हांवें म्हाजो संबंद भुरग्यां बरोबर चड वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं. खंयचे तेरा जावं तांकां वळखनाका. इफ आय फायंड देर इज समथींग, एक फायर आसता जाल्यार तांकां ती उर्बा दिवपाची आमची गरज. जावं इवन इफ आय कॅन मोटिवेट वन चायल्ड, दॅट्स डन. ताका लागून पयले सुवातेर बाब सगळी थावारेसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही म्हाका संदी दिली म्हणून ह्या स्टेजीर उबो रावन ह्या भुरग्यांक तांकां भोवमान करूं. पयले सुवातेर हांव सेमी तमारिसाक एक पोरबी दिवंक सोदता, कित्याक ह्या भुरग्यांक ताणें ह्या आपल्या तियात्रान घातली. नांव आसतो कलाकार. एका उतराचेर ताका मोस्ट म्युजिशियन येता. तरी पूण ताणें एका चेडू भुरग्याक हे व्हडतेपण फावो केलें. हे खातीर आमी ताका ताळयो मारुया. तियात्रांनी इतिहास एक रचलो नवो. चेडवां तियात्र वाजयतात म्हणून तांकां उडवान फावो. नॉर्मन कार्दोजान हो पालकार नवो एक पेटयलो दिवो. तांकां चान्स दिलो म्हणून सेमी तवारिसाकूय मान दिवंक जावो. ही चेडवां दुसऱ्या दुसऱ्या तियात्रांनी वाजयतालीं एक एकली. ती दुसऱ्या दुसऱ्या तियात्रांक वाजताना नॉर्मनान तांकां देखली. सेमीच्या तियात्राक पयलींच एसायेक खंय ती मातशें भिवून चुकली. पूण पयलो शो तो वाजोवन सारकोच तो गाजोवन सगळ्या लोकांची काळजां जिखली. पूण पयलो शो तो वाजोवन सारकोच तो गाजोवन सगळ्या लोकांची काळजां जिखली. Stacy DeCruz ह्या तियात्रान बेज गिटार वाजयता. माडोना सॅक्सोफोन वाजोवन आख्खें हॉलूच गाजयता. फेविला ड्रम्स वाजोवन हात पांय आपल्याचे घामेन भिजयता. आनी जॅस्लीन रॉड्रिगीज ट्रम्पेट वाजोवन लोकांचें रगत शिजयता. जायतीं जाणां फकत चेडवां वाजतात तें पळोवंक हे तियात्राक येता. म्युजीक एकदम बरें, तियात्रूय बरो म्हूण शो तो हावसफूल जाता. पयलेच फावटी नॉर्मनान चेडवां काडली म्हूण रिपोर्टर ताचे इंटरव्यू घेता. इंटरव्यूवाक फॉर्मान पळयात आमचो नॉर्मन लोकांक कितें सांगून दिता. इंटरव्यूवाक फॉर्मान पळयात आमचो नॉर्मल लोकांक कितें सांगून दिता. ओके,
So this is your biggest victory, like to bring Yes. novelty at every opportunity. येस बट एट द सेम टायम हांव हें क्रेडीट म्हाका दवरपा सोदना. Okay. हांवें कोणी ती नॉवेल्टी केली जायत बट हांव हें क्रेडीट ते डायरेक्टरान ते म्युजिशनाक दिवपा सोदिता जे मनशांनी जे म्युजिशनांनी हे गर्ल्स चेडवां तेंगे तियात्रान चान्स दिले तेका. एके फावटी हांव तियात्रां वयता तेदोणा एक तियात्रां एक चेवड आसतालें. केन्ना ट्रम्पेटर चेवड आसतालें आनी कोणागे तियात्रां सॅक्सोफोन मू आसतालें आनी कोणागे तियात्रां ड्रामर. सो these are the people who had given them the platform. So तेंक पयलो चान्स दिला आमचे नोदरी हाडले आनी हांवें तेंकां गॅदर केले. सो आय गिव द क्रेडीट टू दोज पीपल एंड दोज डिरेक्टर्स. चेडवां काडलेल्यांक वाटाडले आमच्या नॉर्मन भावान. एक पावटे वोटाका मेवलोलो खबरी गाजली गांवान. तियो सिनियर म्हूण आपलो एवॉर्ड नॉर्मनान ताका दिलो आपल्या नांवान. दुसऱ्यांक वाकांटा म्हणून ताचेर बेसांव घातला आमच्या रोजनार देवान. आदी तियात्रान चेडे चेडवां जायी चेडवांची ड्रेसां ती न्हेसोन. उपरांत चेडवां आयलीं देखून तियात्र फुडले चेडवां तियात्रान आसोन. तशेंच आदी फकत चेडेच तियात्र वाजोई स्टेजीच्या फुडल्यान ते बसोन. आतां चेडवां नाचता म्युजीकूय वाजयता चेडवां फुडें पावलीं येता दिसोन. आतां चेडवां नाचता म्युजीकूय वाजयता चेडवां फुडें पावलीं येता दिसोन. कितलीं माय पाय भुरग्यांक आपल्या म्युजीक शिकयता जायते दुडू मोडून. भुरगीं म्युजीक शिकतोच तियात्रांनी वाजूंक तांकां दिवंक जाय धाडून. तियात्र इंडस्ट्री जायते जोडूंक जाता ते आरतीचो बरो फायदो काडून. नॉर्मन उतरां मोजी पाळ वसले टॅलंट सोदून काड आनी फामाद कोत तांकां शोआ काडून. एंटनी डी सिल्वा सर वशीज फेलिस्टेट कोरायच्या नव्या युथाक फुडें हाडून. तसोच आयक तूं सेमी सर वसलें बँड स्वताचो चेडवाचें बँड दिनाका सोडून. आनी जेन्ना हो तियात्र रिलीज करचो आसलो तेन्ना हांवें नॉर्मनाक कॉन्टेक्ट केलो कित्याक म्हजो चडसो तोच म्युजीक करता. सो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की हे फावटी आमी यंग धाकलीं चेडवां ग्रुपान घेवन आमी फुडें या म्हणून. एकूच उतरान हांवें ताका सांगलें गो हेड म्हणून. आनीक त्या उपरांत बाब नॉर्मनान तांकां घेवन जायतीच प्रॅक्टीस केली आनीक पयलो शो वाजयलो आनी तो शो वाजयल्या उपरांत आमकां गोमन आयलें की कांयच फरक ना म्हणून तांचे मदीं आनी जायतो लोक येवन वाखाणूंक लागलो. आनी आयज हे म्हज्या 14व्या शोवाक पाय तियात्रीस हॉल हांगासर तांचो सत्कार जावचो आसा. बाब एंटनी डी सिल्वा हो ताचो सत्कार करचो आसा. आमचो एंटनी बाब जो जावन आसा एक कोडेकांड वावुरपी आमचो एक्टिविस्ट तो आमच्या गोंयचे पासत आमच्या एनवायरमेंटा पासत तो खूब वावुरता. हांव ताका 20 वर्सां फाटीं तान वळखता कारण 20 वर्सां फाटीं तेन्ना म्हाका हांव भुरगो आसलो आनी म्हजे त्या फास्ट चलताले तेन्ना म्हाका आमचे प्रिन्स जॅकोबाक आमचे मारियो मिनिसाक विलियम दे कुट्टोरींक संपलेलो आमचो अब्दुल बाबाक हांकां सगल्यांक ताणें ब्रेन बॉक्सा कालार ताणें आमकां तेन्ना फेलिसिटेट केलेले आमचो भोवमान केलेलो आनी तेन्ना म्हटल्यार आमकां जायतो एनकरेज मेळलेलो आमचो वावर फुडें व्हरूंक. आजून पासत तो ताचो वावर फुडेंच आसा आनी आयज ह्या आमच्या भुरग्यांक ह्या चेडवांक तो फेलिसिटेट करता ह्या म्युजिशनाक तो भोवमान करता ताचो आनी तांचो वावर वयर काडूंक तांकां चड आनी चड आपलो सांगात दिता हें पळोवन म्हाका खुशाल भोगता. तो तियात्राचो मोगी तियात्राचोच न्हय तो मोगी जावन आसा आमच्या कल्चराचो ताचे
जायते ताणें ताचे भुरगे एड्युकेशन फिल्डांत ताणें जायते भुरग्यांक शिकोवन ताचे स्टुडंट्स जायते पड्ड्यासान पावलेले आसात आनी आयज पासून ते ताका सांगात दितात. ताचो वाव हांगाच सोंपना. ताणें जायते आपले हेल्थ डिपार्टमेंटांत हेल्था वाटेन सिनियर सिटीजन्सांक कोण दुयेंत पडलेल्यांक तो पावता आनी तांकां वखदां तांकां तो आपलो आदार दीत आसा. देवा लागीं मागता ताका बरी भलायकी दिवंक आनी फुडाराक ताका बरें येस फावो जावं.